कोण काम केलं त्या साईडीनं चालवा चला. काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद, काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद. आदिवासी समाजान ताका देख शिकयल्ली आसा तेन्ना आतां हे त्यांनी रामून सांगले पळय ताका ते तूं कितें पळय लोकशाही सोंपता जे आमगे भाऊसाहेब हेणी आंबेडकर कितें पळय संविधानान बरयल्लें आसा तशें वाग मस्ती थांबय. आनी आजून टायम गेला म्हण तेणी सुदारपा तेणी चान्स दिला असं कोण सांगना सुदारपा चान्स दिना. तेन्ना आतां परत एकदां तुमच्या मार्फत हांव अपील करता ह्या सरकाराक च्या मुख्यमंत्र्याक आनी त्या मंत्र्याक आनी आमदाराक मागीर तूं सुदार. ओवरऑल सॅटिस्फॅक्टरी तुमी सर्टिफिकेट हाडटात सॅटिस्फॅक्टरी आसात बऱ्यापैकी की मल्लिकार्जुन देवान सगळ्यांक जागो करून तांकां लोकशाही वाटेन रावपा लायलो आनी आज लोकशाहीन हांगा प्रजेचो विजय जाल्लो आसा, हुकुमशाहीचो पराजय जाल्लो आसा. मागीर एक हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता, मंत्र्याक सांगूंक सोदता, थळाव्या आमदाराक सांगपाक सोदता आतां थळाव्या कित्याक हुकुमशाही चड वेळ चलना, दादागिरी चड वेळ चलना, मस्ती चड वेळ चलना. आतां रामून सांगलें, संजून सांगलें, एल्टनान सांगलें, सगळ्यांनी सांगलें उलयता आसतना मागीर मस्ती चड व्हरपा जायना. एक कोणूय खंयच्या पदाचेर वचपा जाता वचूं ल्हानांतल्या समाजाला खंयच्या समाजाला ल्हान समाजांतल्यान वचूं केदो व्हडलो आमदार जावं मंत्री जावं व्हडले लेवलाचो वचूं आनी तेज्या कोट जावं तो मुख्यमंत्री जावं दी पूण आपल्याली जमनीर रावपाची ते जमनीर रावपाचें पळोवपा जाय, वयर रावपा जायना. आनी लोकशाहीक सदांच प्रजा श्रेश्ठ आसा. आज प्रजेन तुका कितें दाखयलें, ह्या प्रजेन ह्या राज्य कित्याक केल्लो आपल्याली सेवा करपा खातीर, अन्याय करपा खातीर न्ही, अत्याचार करपा खातीर न्ही. हां कोणाक बेश्टे गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी करप, हां कोणाक गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी हाडवप, हां कोणाक बेश्टे बोगस कंप्लेन दिवप, कोणाचेर बेश्टे कोणाक उलयता आसतना आपल्या समाजा लोकांक आदिवासी समाजा लोकांक हेजे बोगस कंप्लेनी. फाटले एक सारके ड्रायव्हर बेश्टे घराडेन बसले तेणी एक वाक्य म्हणलें हे जो श्रमदान हांव पयशाचो बिरसा मुंडाच्या नांवान हाडटा म्हण. तेका वेळेला तेगे कोणा तेगे वोटराक सांगून त्या भुरग्याचेर केस घातली बलात्कार केलो म्हण. तो कांय ना समजत ना दाखोवन दिला कितें लोकां परस लिडर व्हड न्हू म्हूण हें लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी चारूय पंचायतीच्या सपोर्टरांक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. अदीक करून श्रीस्थळ पंचायतीच्या सपोर्टरांनी जे आमकां सपोर्ट मेवला कित्याक आमचें एक्सपेक्टेशन नासलें पूण आमकां जायतो तातूंतल्यान फायदो जाला. आनी हें सदांच लोकांनी जें कितें बरें तें फुडाराकूय बीन करचें म्हूण हांव मागतां. केपेंचे आमदार एल्टन बाब ताणें आमकां बरें डायरेक्शन दिल्ल्यान आयज आमी लोकां बोलेन साद्या मनान गेल्ल्यान ही जोयताचो जागो आमकां फावो जाला. पयसू कितलोय जालो कितलीय सत्ता मेळ्ळी जाल्यार जमनी वयल्यान चलपा जाय. हवेंच्यान जो चल्लो न्ही तो मनीस काबार. हवेंच्यान चलपाचें हांगा काणकोणा ट्राय जाल्लें आसा. हेजो सूड तेजो सूड. आतां म्हाका सांग तुका हांव कित्याक नासतना हांव खंयच्या कोणाक मारपा नासतना म्हाजेर केस करून आतां कोर्टाक मडगांव चालू आसा. 1 लाख रुपया एडवोकेटाक भरचो पडलो. हे कोणा लागून आमदारा लागून. आमदारान कर तेजेर म्हणली फोर्सान केस म्हाजेर. आनी आमी ताका टच जावपा वयताले कोणाक आमदाराक. जेन्ना पळय पंच जाला तेन्ना आमी तेजे बरोबर आसले 1 वर्स तेजे बरोबर साम टचा उरले. 2 वर्सांनी आमगे भावा बायले सरपंच कर म्हणलो कोणी तेणी तेय केलें ना. तरीक आमी सोडून दिलें चल जत मारू तेजे भाशेन तो करूं म्हूण. आमी ताका टच जावपा वयतालो तो आमकां हें करतालो कुशीन काडटालो. ही आमगे वॉर्ड नंबर 1 श्रीस्थळा ही भोंवपाकच पावना. वैजावाडी भोंवला, नुवी भोंवला, भाटपाळ म्हागे वॉर्डा ही भोंवला कित्याक एक टायम मेळना म्हूण हांव आमगे वॉर्डाक हांव भोंवपाक गेलो तेन्ना कॅन्डिडेट कोण काय म्हूण लोकांनी म्हाका प्रश्न केलो तेन्ना हांवें सांगलें कॅन्डिडेट हांव म्हाका पळोवन मत मारा म्हूण. एक पळयलोच ना. एक कोण रावलो तो लोकांना लोक साम चाळवल्ले कित्याक लोकांक पयशे मेळनात. कसले मंथली पयशे मेळटा ते बायलां पयशे म्हयने दादा बीन जाले ते पळय पेंडींग आहात ते लोकांक गृह आधार हे ते लोकांक साम तिडक मारली आसली. आनी तेमगेले ते सांगलें हांव पळयत म्हण हांवें हाडून दिल्ले आहा तेमगे हें करून बायलाले पयशे म्हणटरी हो राग लोकांनी कितें केला 27 आजून हांव आमदाराक सांगता सुदार
आमी आहा तुजे बरोबर तूं सुदार डेव्हलप करपाक डेव्हलप कर कितें तरी कर इतले भायर गेले ना अजून थोडे आसा तुका चान्सीस तो लोकांचेर लोकां फुड्यान बरे भाशेन वाग बरे भाशेन हें कर आमी तुका सपोर्ट करपाकूच शकतात एखाद्याक बरे भाशेन केलें जाल्यार पुढे